केपेच्या गोवळ कोटंबी वाठारात बिबट्यान गायचेर हल्लो केल्ल्याची घडणूक घडली। ह्या घडणुकेक लागून थळावे आनी शेतकऱ्यांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालें। रानवटी जनावरांनी वाडट्या प्रमाणात लोकवस्तींनी येवप हे चिंतेचें कारण जाल्ल्यान रान खात्यान बेगोबेग थळावे जागो आसा थंय तपासणी करची अशी बिबट्याच्या हालचालीचेर लेगीत नदर दवरची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। आमगेले काल हांव दूध काडूंक गेलो म्हणजे एक पाडक अकस्मात थिंग पाडक मरण आसा। त्या पाडका चोयल्यार हांवें मागीर तें कितें जाणां मेलें म्हणून हांवें ताका पुल्लें। मागीर आतां हांव सकाळीं येयलो हांका ते गायान दूध काडून थंयच्या येयल्या म्हजे न्ही 2 पाडकां वागान मारले आतां म्हाका वागान मारले म्हणून आतां फॉरेस्टान सांगलें वागान दोतोर आयले आतां आमी हे पाडकां म्हाका भिरांत दिसता भुरग्यांची राती भुरगीं येता वयताय आतां गांवां येयला आमी कितें करप एक मातशें धरपा हें करें। आज सकाळीं तेणी डॉक्टराक पयलो कितें जालें काय म्हूण चोवपाक मागीर डॉक्टरान सद्या एक मास जीव आहा तेका इंजेक्शन मारलां आनी मागीर फॉरेस्टाक पयलें फॉरेस्टान सांगलां की हे बिबटी वाग्याक काम जावपाक शकता कित्याक तेंची गोड्याक घास मारलो आहा गोड्या हें केलो आहा तेणी आनी हांव मागता फॉरेस्टा लागीं हें जाता तितले बेगीन तांकां बिबटी वाग्याक